राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या लॉकडावनाचे फुडें कितें तें थारावपा विशीं 11 एप्रिलाक मुख्यमंत्र्यांची प्रधानमंत्र्यां बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स जातली। 13 तारखेर डिसिजन जातलें। कोविड मजत निधी पुराय टॅक्स फ्री केला। बीजेपीच्या आमदारांचो 30% पगार फुडलें वर्सभर कोविड फंडाक वतलो। जाय जाल्यार आतां हॉटेलांनी खाजगी क्वारंटीन वेवस्था केल्या। कोविड सर्वे करतल्या स्टाफा पासून लोकांक कसलीच रिस्क ना। भात लूंक भायले कामगार हाडचे न्ही, मशिनां सरकारी वापरची, सरकार दितलो। मुख्यमंत्री सांजे प्रुडंटा कडेन उलयलो। आज मेजर डिसिजन जे जालें तर 30% ऑफ द सॅलरी ऑफ ऑल बीजेपी MLAs आणि दोज वर इंटरेस्टेड MLA बाकीचे आसा तांकांय कळयले वयतले। 30% ऑफ देयर सॅलरी वील गो टू द कोविड फंड फॉर इयर, एका वर्सा खातीर। आम्ही फक्त पहिले डिसिजन फक्त एका महिन्याची सॅलरी घेतलेली, बट ते न करता म्हणजे इन लाईन विथ द सेंट्रल बीजेपी गव्हर्नमेंट आणि बीजेपीने डिसाईड केल्याप्रमाणे सगळ्या स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीने आपल्या एका वर्षाची सॅलरी नेट सॅलरीच्या 30% ही स्टेट रिलीफ फंडाक वयतली। 30% फॉर एका वर्सा खातीर, म्हणजे 12 महिन्याची सॅलरी वयतली। ओके, प्रत्येक बीजेपीच्या सगळ्या आमदारांचे ऑलरेडी डिसिजन झाले। बाकीच्या आमदारांचे डिसिजन हे तेंचेर डिपेंड आसा। तांकां कळयतलो तेंच्यांनी जर विलिंगनेस फॉर्म सायन मारून दिलो आसत जाल्यार तेंची बी डिडक्ट जातली। इट इज नॉट अ कंपल्सरी, पण बीजेपीच्या आमदारांच्या बाबतींत आमी डिसिजन घेतला की तेंच्यांनी सगळ्यांनी करपाचें म्हणून। कोविड रिलीफ फंड जो आशिल्लो तो आमी परत टॅक्स फ्री केलो। म्हणजे फक्त आमचो CM रिलीफ फंड वॉज टॅक्स फ्री आशिल्लो, बट आतां जो कोविड रिलीफ फंड आसा ताकाय बी इन्कम टॅक्साचे बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून आमी ताकाय बी इट इज टॅक्स फ्री ऑलरेडी केल्लो आसा। त्या खातीर जो जो कोविड रिलीफ फंडान सुद्दां पयशे घालता ताका इन्कम टॅक्साचे बेनिफिट्स जे आसा हे मेळटले। आमचे तिनूय कडेन टेस्टिंग जे आसा हे वेवस्थीत रित्या रॅपीड टेस्टिंग मशीन्स ही अवेलेबल जाली आणि वेवस्थीत रित्या टेस्टिंग सगळे कडेन सुरू आसा। आणि नवी आमचे कडेन आतां आमी किट्स पुण्यातल्यान मागयले, ताज्या बरोबर आमी NIVचो एक्सपर्ट्स, नॅशनल व्हायरोलॉजीचो एक्सपर्ट्स गोंयांत आयला, त्यांनी आनी एक टीम आमची रेडी करपा खातीर आणि ताज्या सगळ्यान स्मूथली फंक्शनींग आमच्या GMCतल्या पॅथोलॅबांतलें फंक्शनींग जे आसा हे आनीक स्पीडली आणि स्मूथली जाता। सो आनीक नवीन टीम जी आसा ही ऑलरेडी ट्रेनिंग घेवन तयार जाता। म्हणजे फाल्यां सगळें आमचें पॅरलली काम हे खंयसरूय टेस्टिंग लॅबांतले फाटीं पडचें न्ही, ताज्या खातीर आमी ऑलरेडी सुरू केलें। हाऊस टू हाऊस सर्वे करपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतला। ताज्या बद्दल लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हू। जेंकां जेंकां आमी सर्वे खातीर आपयल्या तितूर BLO आसतले, ANM आसतले, परत अंगणवाडी वर्कर आसतले, टीचर आसतले। ह्या विशयाचेर इट इज सेंट्रल गायडलायन म्हणून, आनी आमकां जेन्ना पुराय गोंय एक मॉडल स्टेट म्हणून आनी खंयसरूच आमकां एकूय केस चुकूंक जायना, अशा पद्दतीचे लोक जर आसत जाल्यार आमकां फायंड आउट जावपाक जाय म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा। हाऊस टू हाऊस सर्वे करपाचें सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा आणि तो सगळ्यांनी ताका लागून सहकार्य करचें हेजी आमकां अपेक्षा आसा। हो सर्वे केल्या उपरांत एकंदर पिक्चर आमच्या लक्षांत येतलें की अशा पद्दतीचे चुकून जर कोणाक सायन सिम्पटम्स कितें आसत जाल्यार तेजी आमकां टेस्ट करून घेवपा खातीर बरें पडटलें, जेणे करून कम्युनिटी ट्रान्समिशन जें आसा हें जावचें न्ही हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। आतां पर्यंत 73,000 जनधन अकाउंट होल्डर्स गोंयांत ऑलमोस्ट तशें पळोवंक वचत जाल्यार 1.5 लाखाच्या पेक्षा चड जाण हे जनधन अकाउंट होल्डर आसा। भितरल्या 73,000 म्हणजे आमी म्हणटा सिंगल विडोज जे आसा हांच्या खातीर 500 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर जमा जाले। हे अशा पद्दतीचे 500 रुपया 3 म्हयन्या खातीर, फुडल्या 2 म्हयन्या खातीर अजुनूय जमा जातले। आमी सेक्रेटरी टुरिजमाक सांगला की क्वारंटायन सेंटर आतापर्यंत आमची गव्हर्मेंट क्वारंटायन सेंटर आसा, पण हेज्या व्यतिरिक्त जर कोणाक स्पेशल आपल्याक प्रायवेट क्वारंटायन सेंटरान रावपाक जाय आसत जाल्यार गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी प्रोवायड केल्या की आमी काही हॉटेल टायप केला, त्यांनी पेड क्वारंटायन सेंटर जेका आमी म्हणटा। म्हणजे आतां लॉकडावन सोंपल्या उपरांत सुद्दां काही लोक जर गोंयांत आयले जाल्यार आमी तांकां घरांत रावपाक दिवचे ना, आनी ताका जर दिसता आसत गव्हर्मेंट क्वारंटायन सेंटर फॅसिलिटीज ही तितकी बरी हॉटेल टायप केल्या जेंच्यांनी आपली पेड आपूण पेड करचो आनी गव्हर्मेंट क्वारंटायन सेंटरान रावचे, त्या खातीर आमी ती फॅसिलिटीज जी आसा ही लोकांक अवेलेबल केल्या। लॉकडावन पिरियडाच्या संदर्भात आमच्या बऱ्याचशा मिनिस्टरांचे सगळ्यांचे सजेशन्स जे आमी स्टेटीचे हेल्थ लक्षांत घेवन सजेशन्स जी आसा ही बरीचशी सजेशन्स तेंच्यांनी सगळ्यांनी रिगार्डिंग द लॉकडावनाच्या उपरांत एक्टिविटी कितें, आतां लॉकडावन कितलो वाडोवचो, कितें वाडोवचो, सगळ्या गोष्टीचेर डिटेलान कॅबिनेटान डिस्कशन्स जाले।
11 मिनिस्टरांनी आपले व्ह्यू इन गोयच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हिताच्या नुसार सगळ्यांनी आपले व्ह्यू जे आसा हे दवरल्या. आमी आमची सगळी डिटेल्स जी आसा ही आज माननीय मोदीजी किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आयज कळयतले आनी तेजेर डिसिजन जशें म्हटलां तशें आमी फायनल डिसिजन 13 तारखेक घेतले. कारण 11 तारखेक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आसा. बाकीची सगळ्या स्टेट गव्हर्नमेंटांनी आपलो व्ह्यू त्या प्रमाणे कळयला. हांव आतांच सांगू शकना की आमी 14 तारखेच्या उपरांत कितें कितें चालू करतले, कितें बंद करतले किंवा कितें चालू करपाचें आसा त्या खातीर तो निर्णय जो आसा हो 13 तारखेचेर आमकां डिपेंड उरतलो. 14 तारखेच्या उपरांत मातसो रावचो. आतां जालें न्ही, आज 8 तारीख आसा. ओके, म्हणल्यार म्हाका दिसता 4-5 दीस उरल्या. 14 तारखेच्या उपरांत काही निर्णय जे आसा हे स्टेटीच्या बाबतीतूय जातले. त्या खातीर सगळ्यांनी खूब जाणांक हें आसा 14 तारखेपर्यंत सगळ्यांनी रावचे. कितें तरी निर्णय जे आसा हे 13 तारखेच्या प्रेस कॉन्फरन्सात कळयले वयतले. एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कडल्यान आतां सगळी सप्लाय, मिल्क आसतले, फ्रुट्स आसतले, व्हेजिटेबल्स आसतले, हेची सगळी सप्लाय वेवस्थीत रित्या जाता. हार्वेस्टिंग सिजन सुरू जाला. हार्वेस्टिंग सिजन सुरू जाता आसतना तशें पळोवंक वचत जाल्यार 19 हार्वेस्टर गोंयांत आसा. बट सगळ्यांनी आजुनूय परमिशनां घेवंक ना. फक्त 2 काय 3 जाणांनी परमिशन घेतला. पण हार्वेस्टिंग करपाक सुद्दां लेबर भायल्यान हाडपाचें ना हें आमी तांकां सांगलां. गोंयांत आसतलेच लेबर घेवन तेंच्यांनी हार्वेस्टिंग करचें ही तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्या. बाकीच्यांक गोंयांत मोठ्या प्रमाणात व्हेजिटेबल तयार जावची त्या खातीर सगळे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हे मोठ्या प्रमाणात कामाक लागल्यात. तर सगळे कडल्या फार्मर्स आसा तांकां प्रमोट करीत आसा. एकूच विशय म्हणजे काजूचो. हांव गोवा बागायतदारा कडेन उलयलां आनी फाल्यांच्यान ती काजूवाले सगळे आमचे जे शेतकरी भाव आसात तांच्यांनी कन्फ्यूज जावचें न्ही आनी कमी रेटान कोणूय दलाल आसा तर आयज काजी विकच्यो न्ही. फाल्यांच्यान तांकां प्रॉपर रेट आनी कृषी पणन मंडळाच्या सहकार्यान तांकां जो एक वेवस्थीत पैकी रेट मार्केटात एवेलेबल आहा तो रेट तांकां दिवचो हे सरकारा कडल्यान ऑलरेडी गोवा बागायतदाराक सांगलां. गोवा बागायतदाराकूय ह्या पद्दतीचें सगळें सहकार्य जाय हे सरकारा कडल्यान मेळटलें. सगळ्या शेतकऱ्यांक बरो रेट मेळचो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. गोंयच्या मंत्रिमंडळांत लॉकडावन 30 एप्रील मेरेन वाडोवपाचेर एकमत. सकाळीं जाल्ले सावंत मंत्रिमंडळाचे बसकेंत चडशा मंत्र्यांनी लॉकडावन 15शीन वाडोवपाचो सल्लो दिलो. गोंयच्यो शिमो बंदूच दवरपाच्यो. 144 जमावबंदी कलम लागू उरपाचें. लॉकडावना उपरांतूय शिमे नाके विमानतळार स्क्रिनींग चालूच दवरूंक सांगलां. गोंयच्या मंत्रिमंडळाची शिफारस मोदी सरकाराक वतली. निमाणें कितें तें केंद्र सरकार थारायतलो. कोरोना दुयेंतीचो आंकडो आटापा येनाशिल्ल्यान चडशीं राज्यां लॉकडावन वाडोवंक सोदतात. जे बशींनी क्रावड जातालो तसो क्रावड जावचें ना. मिन्स दॅट थिंग कॅनॉट कंटिन्यू. 144 वील कंटिन्यू. बट एट द सेम टायम जर लॉकडावन एंड जालें जाल्यार ट्युरिजम इंडस्ट्री हॅज टू ओपन अप बट वीथ प्रॉपर प्रोटोकॉल. एअरपोर्टाचेर आमकां ते डायरेक्ट स्वॅब काडून ते सारके हे टेस्टिंग किट should be on the airport. Let the customer pay the money. I'm not talking, this is not of today. I'm talking after 30th April. Once the Prime Minister announces the closure of lockdown, that proper protocols will have to be followed in states where tourism activity can be permitted to start. म्हणजे आमचे हॉटेल इंडस्ट्री आसूं, रेस्टॉरंट्स आसूं, बाकीचे allied industry related to tourism, because that is our the only bread and butter म्हणटा पळय तशें. सद्याक ब्रेडूय ना जाल्लो आहा. बटराचे सोडून 30 एप्रील पर्यंत उरतले. या 30th एप्रील पर्यंत लॉकडावन ते प्रायम मिनिस्टर वील डिसायड. बट आमचे कॅबिनेटाचें म्हणणें आहा की आनीक 15 दीस फुडें जावचें. सीएमान म्हटलेले लॉकडावनाचेर सगळे मंत्र्या कडल्यान सगळ्या मंत्र्याची युनॅनिमिटी आहा की वॉट चीफ मिनिस्टर डिसायड इन इंटरेस्ट ऑफ गोवा. We all feel there should be strict, stringent measures. I have put my view that Section 144 should continue. Lockdown वाडपाक जाय. And lockdown not only till 30th. 144 should be there till COVID is resolved. And we are able to find a solution. But I think you should take the briefing from Honorable Chief Minister. He will brief you. But we are all unanimous and supporting the Chief Minister on the decision he is going to take. We are all firm that the lockdown should continue, and whatever the Chief Minister has discussed, presentation, the work, excellent work done by the Chief Secretary and the bureaucrats, Health Secretary, the Dean, Director DHS was appreciated by the Cabinet, and excellent support and the leadership of Dr. Pramod Sawant that been able to stick to this figure of 7 cases in the state of Goa, and we do not want community transmission.
सरकारान 1150 PWD कामगारांक सोसायटी खाला कामाक घेतल्यात. आता तांकां वेळार पगार आनी सुविधाय मेळटले. 1150 सुमार कामगार गेली 5 वर्सां म्हणजे 5 वर्सां मिनिमम ओके गेली 10 वर्सां 15 वर्सां सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करताले. कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम म्हणजे कशें कसलेंय जर काम आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट काडलो वयतालो लेबर कॉन्ट्रॅक्टार घेवपाक आनी गेली 10-15 वर्सां सोसायटीत चलना अशेंच PWDन चलत आसलें. आनी मागीर त्या भुरग्यांच्यो व्यथा हांव खूब वर्सां जालीं आयकतां. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप आनी कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो काय ताका 9 म्हयने सॅलरी जावप ना. सरकार जर तांकां समथींग 340 रुपया 350 रुपयाचे मिनिमम वेजीस दितालो कॉन्ट्रॅक्टराक आतां तेच पयशे ताका मेळटले. इतक्याय भुरग्यांक म्हणजे आमी सोसायटीन घेतले तांकां तांचो रेगुलर पेमेंट जो आसा फक्त 3 म्हयने मातसो प्रॉब्लेम जातलो कारण ही सगळे आतां आमी तांकां 1 एप्रिलच्यान घेतल्या. बऱ्याचशा मिनिस्टरांचे सगळ्यांचे सजेशन्स म्हणजे आमी स्टेटीचे हेल्थ लक्षांत घेवन सजेशन्स जी आसा ही बरीचशी सजेशन्स तेंच्यान सगळ्यांनी दिल्या रिगार्डींग द लॉकडावनाच्या उपरांत एक्टिविटी कितें आतां लॉकडावन कितलो वाडोवचो कितें वाडोवचो सगळ्या गोश्टीचेर डिटेलान कॅबिनेटान डिस्कशन्स जालें. 11 मिनिस्टरांनी आपले व्हीव इन गोंयच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हिताच्या नुसार सगळ्यांनी आपले व्हीव जे आसा हे दवरल्या. आमी आमची सगळी डिटेल्स जी आसा ही आज माननीय मोदीजीक किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आयज कळयतले आनी तेजेर डिसिजन जशें म्हटलां तें आमी फायनल डिसिजन 13 तारखेक घेतले कारण 11 तारखेक व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग आसा. बाकीची सगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांनी आपलो व्हीव त्या प्रमाणे कळयला. हांव आतांच सांगूं शकना की आमी 14 तारखेच्या उपरांत कितें कितें चालू करतले कितें बंद करतले किंवा कितें चालू करपाचें आसा त्या खातीर तो निर्णय जो आसा हो 13 तारखेच्यान आमचो डिपेंड उरतलो. कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराकडे गेले आमकां लेबर अलाव करचे म्हणून 14 तारखेच्या उपरांत मातसो रावचो. आतां जालें न्ही आज 8 तारीख आसा ओके म्हणल्यार म्हाका दिसता 4-5 दीस उरल्या. 14 तारखेच्या उपरांत काही निर्णय जे आसा हे स्टेटीच्या बाबतींतूय जातले त्या खातीर सगळ्यांनी खूब जाणांक हें आसा 14 तारखे पर्यंत सगळ्यांनी रावचें. कितें तरी निर्णय जे आसा हे 13 तारखेच्या प्रेस कॉन्फरन्सान कळयले वयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांबरोबर जाल्ले 20th लॉकडावनाचो विशय चर्चेक आयलो. लॉकडावन ल्हव ल्हव सदळ करचो म्हणून सुचोवण्यो. स्कुलां कॉलेजी कांय सप्तकां बंद दवरच्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सध्या सुरू करचो न्ही म्हणून विशय चर्चेक आयला. निर्णय 13 एप्रिलाक. आरोग्य मंत्रालय म्हणटा देशांत कोरोना केशी 5,000 वयर गेल्यो तरी 80% केशी मायल्ड दुयेंसाच्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळ्या पक्षांचे फुडाऱ्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चर्चा केली. मिटिंगेत चडशा खासदार मंत्र्यांनी लॉकडावनाचेर चर्चा केली. कोरोना काळाबंद घालूंक सगळ्यांनी तेंको दिला. हायस्कूल कॉलेजी आनी कांय सप्तक उक्ते करचे न्ही म्हूण कांय खासदार मंत्र्यांनी सुचोवणी केल्या म्हूण सुत्रां सांगता. सोशल डिस्टन्सिंगाचेर लक्ष दितना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सध्या तरी सुरू करूं नाकात म्हणूनय कांय जाणांनी सुचोवणी केल्या. MP लाड फंडाचेरूय चर्चा जाली. हो फंड खंय आनी कसो वतलो ते विशीं कांय खासदारांनी दुबाव उक्तायलो. बाकीच्या अर्थीक गजालींचेरूय चर्चा जाली म्हूण सुत्रां सांगता. हेल्थ वर्करांक ट्रेनिंग दिवपाचेर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खासा लक्ष दिता म्हूण आरोग्य मंत्रालयान स्पश्ट केला. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल. यह एक दीक्षा प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का है उससे संबंधित है जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी. इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, ANMs और साथ ही राज्य के जितने अधिकारीगण हैं, सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी. हमारा फोकस है कि कैसे हम लार्ज स्केल वर्कफोर्स बनाएं ताकि फ्लेक्सी टाइम और ऑन साइट बेसिस पर उन लोगों को हम ओरिएंट कर सकें. तो मालूम है कि कोविड के जितने केसेस होते हैं उसमें अराउंड 80% केसेस माइल्ड या वेरी माइल्ड सिम्टम से संबंधित होते हैं. उस स्थिति में कि कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें उसके तहत जैसे कि मैंने कल आपको भी बताया था कि हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को क्लासीफाई करते हुए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के रूप में
जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स बताते हैं। उसके तहत हम अपने इन जो लेस सिम्टम, माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने, जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, ज़रूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कोरोनाच्या गोंयांत अजून मेरेन 7 दुयेंती म्हूण सरकारी आंकडो, कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना, मात बाणावले होम क्वॉरंटाईन केल्लो एकलो तरणाटो सोंपिल्ल्यान बोवाळ। चर्चिल म्हणटा ताची टेस्ट खंय नेगेटिव्ह म्हूण सांगिल्ली। आतां ताची बॉडी प्लास्टिकांत कवर केल्या आनी थोड्याच लोकांनी ताचो निमाणो विधी करचो म्हूण सांगतात। चर्चिल म्हणटा तो नेगेटिव्ह काय पॉझिटिव्ह तें खात्यान स्पश्ट करचें। मुख्यमंत्री म्हणटा तो कोरोना दुयेंती न्ही। बाणावले मरण आयिल्लो पेशंट कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणटा ती अफवा। ताची गोंयांत 3 आनी पुणे मेळून 4 फावट टेस्ट नेगेटिव्ह आयिल्ली म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। आज एक डेथ जी जीएमसीन जाली त्या बद्दल कन्फ्युजन हे मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मदीं पसरला। ते हांव मुद्दामून सांगता की ज्या पेशंटाची डेथ जाली तो अमेरिका रिटर्न आशिल्लो, बरोबर गजाल आसा। तो पेशंट जीएमसीन एडमिटूय जालो। तो पेशंट जीएमसीन एडमिट 22 तारखेक US रिटर्न आशिल्लो। 26 तारखेक तो पेशंट विथ फीवर ही कंप्लेन घेवन आनी सोर थ्रोट घेवन एडमिट जाल्लो। तो एडमिट जायना फुडें तेजी टेस्ट केली, तेजी टेस्ट नेगेटिव्ह आयली। ओके, ताज्या उपरांत ताका डिस्चार्जूय केलो। ताज्या उपरांत परत तो पेशंट एडमिट जालो। परत एडमिट जालो 28 तारखे दीस, म्हणजे पयली फावटी टेस्ट तेजी डायरेक्ट नेगेटिव्ह आयली। ताका खरें सस्पेक्टेड म्हणून एडमिटूय केल्लो। सस्पेक्टेड एडमिट केल्या उपरांत ताज्या उपरांत तो रिएडमिट जाला 3 तारखे दिसा। 3 तारखे दिसा एडमिट जालो तेन्ना डायबिटीज मेलायटीस विथ बायलॅटरल निमोनिया दोशीसाठी आनी विथ रेस्पिरेटरी फेलियर। तेजी जीएमसीच्या पॅथ लॅबान 3 फावटी टेस्ट केली, 3य फावटी नेगेटिव्ह येयला। आमकां डावट दिसतालो म्हणून पुण्याकूय तेजी धाडलेली। पुण्याच्या टेस्ट लॅबांतल्यान तेजी नेगेटिव्ह टेस्ट येयलो। त्या खातीर तेजे 4य रिपोर्ट जे आसा हे नेगेटिव्ह येयले। ते आमी कन्फर्म आसा हो पेशंट जो आसा हो कोवीड नासलो। अदर कॉम्प्लिकेशन्स ताका डायबिटीज मेलायटीस निमोनिया आनी इट इज एन एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जे ताका ARDS म्हणटा, त्या सिंड्रोमाच्या रेस्पिरेटरी फेलियरान वचून तो एक्सपायर जालो। बुधवार बेस्तार मुस्लिमाचे शब ए बारातीच्या नमाज लोकांनी घराच वाचचें, मशिदींनी वचचें न्ही म्हूण गोंयभर पोलिसांनी मुस्लीम फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेतल्यो। शब ए बारातीच्या राती मुस्लीम कब्रस्तानांनी वचून मेल्ल्यांची याद काडटात। तें काम ह्या वर्सा मौलवी आनी दोग कमिटीचे वांगडी करतले। कोरोना लॉकडावनाक पोलिसांक मुस्लिमाचो पूर्ण तेंको आसतलो म्हूण ऑल गोवा मुस्लीम जमातीन जाहीर केलां। सगळ्या जाणांची आपापली हे करपाची सेफ्टी घेवपाची, स्टे होम म्हणटा, स्टे सेफ, स्टे होम कितें आनी हायजीन यो वच तूं हात सॅनिटायझर यूज मास्क। PIनी रिक्वेस्ट केला की सोशल गॅदरिंग करची न्हू। आमी ते पयलींच आमी थारायल्ले की शबे बरात जे आमची फाल्यां जे आसा का तेतून आमी कांयच हें करचें ना। प्रत्येक जाण आमी घरान आमी नमाज पडटले आनी कब्रस्तानांनी वयचें ना। कब्रस्तानान आमचो फक्त मौलाना आनी 2 कमिटीचे मेंबर कब्रस्तानान वयतले आनी थंय ते सगळ्याच्या वाटेन त्या अल्ला कडेन आमी हें मागतले, दुआ करतले। म्हणजे सगळे मुस्लीम भावंडा जे आसा ती तेंच्या वाटेन ते कब्रस्तानान वयतले आनी सगळे जाणांक जे आमी आसा ते बंद केल्ले आसा आनी सोशल डिस्टन्स जो आसा ते आमी पाळटले आनी आमी हो आश्वासन आमी PIक आमी दिल्लो आसा। आने वाले 9 अप्रैल को शब-ए बरात बड़ी रात की इबादतें, दुआएं, 5 वक्त नमाजें और जुम्मा के बदले जोहर अदा करने के लिए मस्जिद ना जाकर अपने अपने घर पर ही रहकर अदा करें और मरहूमन के लिए इसाले सवाब कब्रिस्तान जाने के बजाय अपने अपने घरों से ही करें। गरीब भाइयों बहनों की मदद करें। लॉकडावनाचे फाटभुंयेर गोंय विद्यापीठान कॉलेजींचे चालू शिक्षणीक वर्साचे कॅलेंडर बदललां। गिमाची सुटी 15 एप्रिल ते 31 मे मेरेन। 1 जूना सावन परीक्षा सुरू।
फुडलें शिक्षणीक वर्स 16 जुलया सावन सुरू. डीन, विद्यापीठाचे HOD, कॉलेजीच्या प्रिन्सिपलाचे निकतेच जाल्ले बसकेंत निर्णय जालो. परीक्षेक विद्यार्थ्यांच्या वर्गांतले हजेरेची अट सदळ केल्या. गोंयकाराची भाजी थंयच सांडल्या आनी बेळगांवच्या भाज्यांचे ट्रक भितर घेतल्यात म्हूण गोंयकार मळेकार तिडकल्यात. धारबांदोडे तालुक्यांत 51 टन मिरसांग जाता. हॉर्टिकल्चर ती उखलूंक तयार ना. आनीक 2 दीस गेल्यार मिरसांगो कुसपाच्यो. मायनिंग बंदी उपरांत मायनिंगांतले कामगार लोकांनी मळे लावंक सुरू केल्यात. सरकारान म्हाल उखलचो नाजाल्यार खंय भरपाय दिवची. जेन्ना कोविड-19 जे आमकां वायरस हे बंद जाले, लॉकडावन जाले कोविड-19 खातीर, तेन्नाच्यान 1-2 दीस मिरसांग आमगेली घेतली गेली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान, म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यान. मागीर तेच्या नंतर 4 दीस जाले, आतां कोणूच आमकां विचारना. सद्या म्हाजे कडेन एट प्रेजेंट एक मिरसांग आसा 20-25 टन काडपाची, म्हणजे आज हार्वेस्ट कर म्हटल्यार परपरत 25 टन इतली मिरसांग आहा. प्लस हे आसा म्हाजे कडेन गाजर आहा. तसोच गाजर फक्त गोंयान एकट्यानूच रोयिल्लो आहा. तो सुद्दां गाजर व्हरपा सद्या कोण तयार ना. नवीन भुरग्यांनी एग्रीकल्चरान जे देंवचे थंय इनकम हांव अशें सांगून एक 4 लोकांकूय एग्रीकल्चरान देंवयले. तांकां सांगलें तुमी भाजी रोया. आतां त्याय यंगस्टर हेंची भाजी घेवपाक गव्हर्मेंट तयार ना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट. तेंचें मत कितें आहा की आमची मिरसांग गोंयांत चड जाला, हेवी मिरसांग जाल्ली आहा. ज्यो 200-300 गाडयो कितें आयल्यो म्हणटा पळय भायल्यान, ते आख्खान भाजी घेवन आयले आनी त्या प्रमाणे आमची मिरसांग हांगाच उरली. आमचे प्लॉट कोण विचारूच सुद्दां ना आमचे भाजयेक. त्या प्रमाणे ती भायली भाजी आयली ती डिस्ट्रिब्यूट जावन गेली आनी आमचे प्लॉट हांगाच उरले. म्हाका अशें दिसपा लागलें की स्वता एग्रीकल्चर सोडपाचे वाटेर पावला काय दिसपा लागला आतां हेज्यान. कित्याक इन्वेस्टमेंटूच इतली आहा मिरसांगेक, ती बांदप कित्याक एक विशिश्ट पद्दतीन रोयल्ली आहा ती, म्हणजे बरी क्वॉलिटीची मिरसांग गोंयकारांक खावपा मेळची ह्या पद्दतीन हांवें रोयला. ते म्हाजे दोस्ते तेणी सेम त्याच पद्दतीन जसो हांव प्रोसिजर फॉलो करता तसोच तेंच्यांनी रोयल्ली आसा. तुमी आमची भाजी घेया, तुमी ती वजन करा, आमची स्लीप दिया, तुमी ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गोंयकारांक. आमचें म्हणणें काय ना, फक्त आमची भाजी प्लॉटा वयल्यान आमची भायर वचनी. पूण हांगा ती कुसोन पडटली ते आमकां दूख खाता पळोवपाकच. इतले त्रास कश्ट काडलेले हेंच्या खातीर मिरसांग इतली व्हडली झाडां करपाक, ती आज मरता. आमच्या हांगसरच आमी जवळ जवळ 1 टन दिसा भाजी विकताले. झाडार उरोन आमकां डबल नुकसाण, कारण हें संकट हें 15-20 दिसांनी वतलेंच. पूण झाडां वयली मिरची तर झाडार उरत जाल्यार फाल्यां आमकां झाडां आनी फळ दिवची ना. आतां सुद्दां आमी कॅबेज रोयल्लो आसा, तो मे म्हयन्याक येतलो मार्केटाक अशें आमकां हें आसा. वरच सामान तसोच नागे सामंतान म्हाका आयडिया दिल्ली भितर कशें कशें तुवें करपाचें, कशें वावरपाचो भितर. भितर हांवें लोनूय काडलेलें आसा. ह्या उत्पादांतल्यान तें लोन म्हाजें फारीक जावपा जाय म्हणून हांवें तें हें केल्लें. आनी तुमी जे बेळगोच्यान जी भाजी हाडटा ती घेयाच म्हणटा आमी, पूण गोंयकारांक पयलीं आमकां हें करा, प्रिफरन्स दिया. आयज आमी 2 एकराक हांवें मिरची घातली, तो सांगता तेजेर म्हणण्याचेर. पूण आयज ती मिरची मागीर प्लॉटार तशीच आसा. फक्त हांवें एक फावट काडली आनी आतां 8 दीस जाले मिरची हांवें घालूं ना अजून प्लॉटार. म्हणल्यार गव्हर्मेंट घेयना, हॉर्टिकल्चर घेयना कळ्ळें न्हू. हितून मातशें सीएमान लक्ष घालचें आनी आमकां कितें लॉस जाता तें तेणी मातशी भरपाय दिवची हितूंतली. हितून लॉन सुद्दां काडून हांवें फुडाकार घेतल्या भितर. कोरोनाच्या लॉकडावनातूय ATMांनी स्किमर लावन लोकांक लुटपाचे प्रकार चालूच. थिवी एकले तरणाट्याचे सुमार 35,000 काडले. 2 ट्रान्झॅक्शन्स अणजुणे जाल्यात, 2 तामिळनाडूत. आंतरराज्य रॅकेट आसूये म्हूण दुबाव. एके वटेन कोरोनान लोकांची अर्थीक परिस्थिती हाल्ल्या आनी तातूंत असले प्रकार घडपाक लागले जाल्यार कशें जावपाचें काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. काल म्हाजे सेविंग अकाउंटान थोडे पयशे आहले. ओके, सो थोडे कितें जालें की हांवें 1,000 ट्रान्झॅक्शन केल्ले थिवी ब्रांचान. सो ते जावन मागीर सांजची 7:30 जाता मातसो झट करून 2 मॅसेजी येयल्यो. ती मॅसेजी येयल्यो की 10,000 रुपया तुजे डिडक्ट जाल्या म्हणून. हांवें तो घरा आसलो, म्हाका खबर ना, लॉकडावन आसले कारणान घरा आसलो. मागीर पळयता जाल्यार म्हटल्यार म्हाजे एक तो फ्रेंड आहा पळय, ताका सांगलें अशें जालें म्हणून. तो म्हाका बँकेचें कितें आहा म्हणून. मागीर परत रातचे आतां 6:30 उठता, सकाळीं पळयता जाल्यार फूल म्हाजो अकाउंट खाली जालो. आनी कोण गरीब लोक जातलो आनी तांकां बाबडें त्रास जातले. हेजेर मातशें कितें इन्क्वायरी करून मातशें लक्ष दिवचें अशें म्हाजो अमावंट ऑलमोस्ट 35,000 आसलो. आनी आतां कितलो जालो? आतां 0 जालो. कशें कितले काडले पयशे? पयलीं 10,000 काडले, मागीर रोखडेच एका मिनटान 10,000 काडले. मागीर बरो गॅप घेवन मागीर सकाळीं फुडें दुसरे तारखेक तेंच्यांनी परत मागीर थोडो उरलेलो अमावंट मागीर एक करून सगळो नील केलो. 35,000 सगळो नील करून उडयलो. धांवपी थिवी आमचो एक प्रसाद म्हणून फ्रेंड आसा, तेचे काल अकाउंटासून पयशे विड्रॉ गेले. एज पर बँक इन्फॉर्मेशन 2 ट्रान्झॅक्शनां अंजुणा जाल्या, 2 ट्रान्झॅक्शनां तामिळनाडू जाल्या.
आयज अख्खी कंट्री लॉकडावन आसा, स्टेट बाउंड्रीज सील केल्ली आसा, लोकांक एक तर काम ना, कांय इनकम जनरेशन ना, आनी अशा परिस्थितीन जर लोकांचे पयशे चोरले गेले वयता जाल्यार अशी बिकट परिस्थिती लोकांची येवपाची आसा. तेन्ना आमची होम मिनिस्ट्री आसा आनी जे IT सेल आसा तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रीक एक्शन घेवन स्टेट लॉकडावन असल्या कारणान हो जो कोण कल्प्रेट आसा आनी हे गँग जे ऑपरेट करता, दीस इज अ इंटर स्टेट गँग. बिकॉज एक जर ट्रान्जॅक्शन गोंय जाता दुसरें तामिळनाडू जाता जाल्यार हांकां जाता तितले बेगीन नॅप करपाची गरज आसा. राज्यांत लॉकडावनाचेर लक्ष दवरतना लोकांक स्टे होम स्टे सेफ संदेश दिवंक सरकारी अधिकारी आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान लोकांची जागृताय करीत आसात. गोंयचे पोलीस कातारां आनी पदां म्हणटात. दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान शेल्टर होमात काराओके दवरिल्लो. अब हमने टोटल 74 लोगों को यहाँ शेल्टर हाउस में रखा है. नारायण राज्य कॉलेज बिचौली. यहाँ आपको सब एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं, सब बेसिक फैसिलिटीज़ हमने आपको उपलब्ध कर दिया है. और इसलिए हमने आज एक इनोवेटिव कैरियोकी प्रोग्राम रखा है. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. अब कहाँ है सारे हिंदू और मुस्लिम, देख लो और कुछ तो समझो ना. कोरोना कोरोना कोरोना, अब तो हिंदू मुस्लिम बंद करो ना. कोरोना कोरोना कोरोना. कोरोना असले दुयेस्त असले आधी कोणे नुसते कोगना एकट्याक जाल्यार दुसऱ्याची गेल्यार देशी पडल्या विरीत रावोंक ना. सायंटिस्ट दोतोर पावता भितर आजूनय कांयच इलाज मेळोंक ना. तूं भायर सरल्यार उपाय ना घेतल्यार तें दुयेंस तूं कांय सोडचें ना. ओ मोज्या गोंयकारा मोगाच्या गोंयकारा दोनाकाय तेरा हरी तूं तुज्याच गारा. कोरोनाचे वायरस पोचला संसारा. वक्त बुरा आया है, संभल के सबको चलना है, थोड़े दिन ही सही. ये कोरोना हमको है रोकना, रोकेंगे हम मगर तुम घर पे ही तुम रहना. आज तक 14 दिन तक लॉकडाउन था, अभी और 7 दिन बचे हैं. मैं सारों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में रखें. हाँ, अगर ज़रूरी पड़े, अगर इमरजेंसी हो तो ही निकलो, वरना निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपने घरों में बैठकर आराम से अपने परिवार के साथ सुखी रहो, खुशहाल रहो. बुधवार हनुमान जयंती जाली. कोरोनाच्या लॉकडावनाक लागून मारुती रायाच्या देवळांनी पुजाऱ्यांनीच हनुमान जन्माचे विधी केले. संवसार बेगीन कोरोना मुक्त जावं दी म्हूण मारुतीक सांगणें. गोंयच्या देवळांची हनुमान जयंती.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.